हे इशू आसा तो आयज आनी कालचो इशू न्हू. हो आतां फाटले 2-3 वर्सां हे आमी पळयत येता. द डिपार्टमेंट इज व्हेरी विजिलंट वेन वॉट इज हॅपनिंग. देर हॅज बीन अ लॉट ऑफ सक्सेस वीथ खंय हे चोर आसतात पळय तांकां खंय तरी धरपा खातीरूय जायते सक्सेस रेट स्टोरी पुलिसाची बरी आसा. वी हॅव टू इनक्रीज पेट्रोलिंग. तुम्ही सांगला तशें गाडयो कमी आसा. म्हाका दिसता डिपार्टमेंटानूय जायते गाडयो प्रोक्योर केला. आय एम अवेअर बिकॉज आमी खूब गाडयो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरच्या हातीनसून लॉन्च जालेली आसा. देर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर मोर व्हेकल्स. एज पर माय नॉलेज डिपार्टमेंट हॅज मूव फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ मोर व्हेकल्स. सो ते जाता तितले बेगीन म्हापशा पुलीस स्टेशनाचेर दिवचे हें म्हाजें मागणें आसा. आनी स्टाफ जे आसता आयले फावटी आमचे म्हापशाचे स्टाफ सगळे कडेन घालता. हांव परत याद करूंक सोदता की म्हापसा इज अ कमर्शियल कॅपिटल ऑफ दीस बार्देस. वी रिक्वायर ऑल आवर स्टाफ टू रिमेन इन म्हापसा. परत आमी आमचे स्टाफ दिवन खंय तरी आमकां ह्या शहराक नुकसान जाता. ह्या शहरान सगळीं कॉलेजीस आसा, सगळीं स्कुलां आसा, सगळीं हॉस्पिटलां आसा, वेगवेगळे तरेचे हांगा कमर्शियल एक्टिविटीज आसा. आनी आख्खे बार्देसूच न्हू, पेडणेचे सुद्दां लोक हांगा येता. खंय तरी आमकां दुसरे पुलीस स्टेशनांसून आमकां स्टाफ येवंक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी जाता तितले बेगीन होम मिनिस्टरान हेजेर लक्ष घालचें म्हणून हांव मागणी करतां.